इंधनाच्या दराक आणि वाडट्या म्हारगायेक लागून जनतेच्या बोल्साक बरोच फटको बशिल्लो. जनतेक केंद्र सरकारान आता कांय प्रमाणात थाकाय दिल्या. केंद्र सरकारान पेट्रोल आणि डिझेला वयलो अबकारी कर सवाय केला. ताका लागून आता पेट्रोल 9.50 रुपया जाल्यार डिझेल 7 रुपयांनी सवाय जाला. दर सिलिंडराचेर 200 रुपया अनुदान दिवपाचे सरकारान जाहीर केला. हे अनुदान वर्सभर 12 सिलिंडरांचेर मेळटले. घरगुती वापराचे 12 सिलिंडर 200 रुपया दरेका सिलिंडराचेर अनुदान दिवपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. हाचो फायदो 9 कोटी उज्ज्वला येवजण धारकांक जातलो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी पेट्रोल आनी डिझेला वयलो अबकारी कर कमी करपाचे जाहीर केला. म्हारगाय कमी करपाच्या नदरेंतल्यान प्लास्टीक तशेंच स्टील उत्पादना खातीर लागपी कच्च्या म्हालावयल्या आयात करांतय कपात करपाचे आसात. नवे दर शेनवारा मध्यरातीसावन लागू जाल्यात. ह्या निर्णयाक लागून विविध क्षेत्रांचेर परिणाम जावन नागरिकांक कांय प्रमाणात थाकाय मेळटली. त्यान भायर उज्ज्वला अनुदानाक लागून घराब्यांक बजेटाकय व्हड थाकाय मेळटली म्हण देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. ह्या निर्णयाक गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. सावंतान येवकार दिला. नहीं गवर्नमेंट 9 रुपया कम किया पेट्रोल, कैसा लग रहा नहीं अभी तो और थोड़ा कम होना मुझे, और थोड़ा कम हुआ तो और सब चलेगा ना. तो ज़्यादा रेट है ना, चलता नहीं. हमारा गाड़ी 24 घंटा चलता है, सब देखना होता है. हम पायलट है. भाड़ा मिलेगा तो पेट भरता है, नहीं तो नहीं भरता है. अभी गवर्नमेंट ने पेट्रोल में 9 रुपया कमी किया, कैसा लग रहा है? कुछ तो राहत मिला, लेकिन ये राहत से कोई फ़ायदा नहीं है. गरीब जनता को जो है तो 60-70 रहता तो गाड़ी भी चलाता. अभी बहुत महंगा है, पीने का दाम हाई होते जा रहा है. ठंडा, आलू, बटाट, साग सब्जी जो है तो जानते ऊपर महंगा है. खाएगा आदमी क्या? पेट्रोल तो कभी कल भराते हैं, वो भी महंगा भराते हैं. चलने का काम धंधा छोड़ करके जो है तो बैठा हुआ है सब जनता. अभी 9 रुपया कम हुआ है, लेकिन 80 पैसा 2 रुपया 1 रुपया करके फिर वो 9 रुपया नहीं 19 रुपया बढ़ने वाला है. आता बरें केलां म्हणजे पेट्रोलूय मातशें देंवयलां गव्हर्मेंटान. मातशें बरें केलां आनी मातशें अशेंच कितें करूं न्ही आनी फुडें मातशें देंवून मातशें लोकांक मातशें हेल्प जावली पेट्रोला खातीर. कमी केल्यार तें बरें आहा, पण परत वाडोवं नाका. कित्याक त्रास जाता सगळ्यांकूच, लोकांकूच त्रास, गरिबांकूय सगळ्यांक, पयशाकारांक चड त्रास जाता गरिबांकूय सोडून. सो मातशें आतां वाडोवं नाका म्हणून इतकें मागता गव्हर्मेंटा कडेन. सीएम बाप आमचो चल बरें करून. गव्हर्नमेंटान आता पेट्रोल कमी केला, डिझेल बी कमी केला, याचेर तुमचें कितें? म्हजें मत कितें कितें आसा पळय, आतां सरकारान वाडयलां पळय पेट्रोल, पयलीं वाडयल्लें पळय पेट्रोल, ती सरकाराक जाय गरज आसा म्हणून वाडयल्लें. आतां सरकाराक जेन्ना महागाई वाडटा म्हूण कळ्ळी तेन्ना सरकारान हें पेट्रोल आमकां लोकांक, गरिबांक, कॉमन मॅनांक आनी महागाई नियंत्रणान हाडपा खातीर तें सगळें केल्लें आसा. ताचो इकॉनॉमीचेर खूब परिणाम जावपाची आसा. विचार करूनच सरकारान हें पावल घेतलेलें आसा. आर्डेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली.